गोंयांत भाजपाचो मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल सरकार सत्तेर आसा. मात 9 म्हयने सोंपले. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार अंथरुणाचेर पडून आशिल्ल्यान गोंयचें प्रशासन चलना. पक्षानय आतां पर्रीकाराचो भंय उरलो ना. विरोधक आनी लोकां बरोबर भाजपाचे कार्यकर्ते, आमदार आनी मंत्री सुद्दां बेजार आसात. सरकार सोडाच, भाजपानच एकामेका बरोबर वाद चालू आसा. तातूंतच आतां भाजपाचे आमदारय मुखेलमंत्री जावपाची सपनां पळोवपाक लागल्यात. भाजपान चालू आशिल्लो गोंधळ थांबोवपा खातीर आनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचेर बडी मारपा खातीर आतां सतीश धोंडाक गोंयांत हाडपाचे प्रयत्न चालू आसात. ताचेर आयज निर्णय जावन बेगीनाच गोंय भाजपाची संघटना हातांत घेवपाची शक्यताय आसा. सतीश धोंडाक गोंयांत हाडल्यार गोंयचो सभापती दोतोर प्रमोद सावंताचे मुखेलमंत्री जावपाची इत्सा पुराय जावपाची शक्यताय आसा.